आयतार फेब्रुवारीची 8 तारीख 2024 साद्या काळाचो 5वो आयतार. मुखेल ओळ. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आणि संवसाराचो उजवाड. येळाकादार. आयच्या वाचपान जेजू आमकां दर एकल्याक संवसाराचे मीठ आणि उजवाड जावंक उलो मारता. आमकां जोड एकल्याक वेगवेगळे मिसांव दिवन पाठवल्यात आणि हे मिसांव फाडून हाडूंक आमकां एक आव्हान. आमचे मिसांव मिठा पोरी ओर्ता बोरी जावंक आमी वावरूंक जाय. जशें मीठ कारसाणी उदेशी पारखूंक मेळटा तशेंच आमी जेजूचे खरे शीस आणि फाटलावदारां हे आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आनी प्रमाणीकपणा उदेशी गमोन येता. काळोख सगळीच भिरांत हाडटा जाल्यार उजवाड काळोख पयसायता. पेटलोलो उजवाड सगल्यांक पडना आनी दिवो काडून पेडार दवरतात तशेंच आमी अनभवलो देवाचो मोग सगल्यांक शिंपडावन दुसऱ्याचे जिणेचो काळोख निराशीपण आळसाय गोर आनी कश्ट आमच्यान पयस करूंक जाता. लजेक भिरांतीक आकाताक सांपडून निराशीपणान आपलो जीव दिवंक सोदता आनी बरोसो सोडून जियेता तांची सगळे वेळ दिवन तांकां आयकूंक आनी तांचो मोग करूंक मोज्यान ताच्या काळोखांत उजवाड जावंक जाता. आयज इजायास प्रवादी आमकां हेंच सांगता. आमी जर दुसऱ्याच्या काळोखांत उजवाड जायत जाल्यार आमचेरूय देवीक उजवाड उदेतलो आनी हे उद्देशी मनशां बापाक वाकाणटली. म्हजो थाराव. पवित्र आत्म्याच्या बोळान दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक वावुरतलो.